विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व वीक्षकांक हांव सीए स्वाती पै आयचे सीए साधक कार्यक्रमाक हार्दिक स्वागत करतास. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी सप्टेंबर 2025 अंतू कंडक्ट केलेले सीए फायनल एग्जामिनेशनांतू क्लियर जावन आज आमगेलो टसची सीए शशिधर पै. नमस्कार. सीए शशिधर पै तुमका मस्त कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. शशिधर पै हंगेले एक ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಳರಿ ಹನ್ನಿ ಸಿಎ ಶಿವಾನಂದ ಪೈ ಬಿ आणि नयना एस पै हंगेल पूतू. हंगेल अण्णा सीए कृष्णानंद पै बी. सीए शशिधर पै हन्नी सीए फायनल आचे आणि वरलल पूरा एग्जाम सीए चे फर्स्ट अटेम्प्ट अंतू क्लियर केलेला आसा. त्याने यशी हन्नी क्लॅट एग्जाम अंतू 98% घेऊन ऑल इंडिया रँक 1147 घेतलेला आसा आणि स्लॅट एग्जाम अंतू फर्स्ट मेरिट लिस्टांत आयिल्ला आसाच. हंगेले स्कूलिंग म्हळले 10th ताय लूड्स सेंट्रल स्कूल मंगळूरांतल्यान केलेला आसा आणि पीयू एज्युकेशन शारदा पीयू कॉलेज मंगळूरांतल्यान केलेला आसा. हंगेल आर्टिकलशिप सीए शिवानंद पै अँड को हंतू करता आसाची. हंगेल सीए कोचिंग म्हळले केवीसी अकॅडमी आणि सीए दीपिका वसानी हंगेल अंडर हांनी केलेला आसा. सीए फायनलाचे प्रिपरेशन ऑनलाइन तुलान केलेला आसा. हंगेले हॉबी आणि एक्स्ट्रा करिक्युलर इंटरेस्ट म्हळले डेल्टिओलॉजी, न्यूमिस्मॅटिक्स अँड फिलाटली. त्याने यशी प्लेइंग पियानो. अकॅडमिक ने यशी आणि अचीवमेंट्स म्हळरी हांनी सान तुलान क्विज आणि डिबेट कॉम्पिटिशनांतू पार्टिसिपेट करून प्राइज घेतलेला आसा. त्याने यशी एसटीएम कॉलेजांतू कंडक्ट केलेले मॅजिस्टर ज्युरिस फेस्टांतू बेस्ट मेमोरियल ड्राफ्टर अवॉर्ड मेळ्ळेले सांगता. हांनी मंगळूरू ब्रांच ऑफ सिकासा ऑफ आयसीए अंतू सेक्रेटरी जावन आशिल्ले तेन्ना आमगेल ब्रांचाक बेस्ट ब्रांच अवॉर्ड ॲट नॅशनल लेवल मेळ्ळेलो आसा. त्याने यशी हांनी आमगेले मंगळूरांतू नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर सीए स्टुडंट्स परिवर्तन 2024 कंडक्ट केलेलो आसा. सो आमगेलोट्टू आज आशिल सीए शशिधर पै अकॅडमिक अचीवर मातने एक ऑलराउंडर. सो शशिधर पै तुम्ही तुमगेले एक रिझल्ट डेचे एक्सपिरियन्स सांगचे म्हळरी कसा शेअर करताची. सो विजय म्हणल्यार की म्हाका त्या रिजल्टा दिवसा म्हाका राती न्हीद ना. आय हॅड म्हाका नर्वसनेस आशिल्ली बट एट द सेम टायम आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड. नेक्स्ट दिवस आय विल बी ए सीए जाता म्हूण. सो त्या रात म्हाका न्हीद ना अँड हांय कोलकाताचे एक फ्रेंड मेळ्ळी की रिजल्ट विल बी आउट अराउंड 8 PM. सो हांव राती कशें पास जावन उठेलो सकाळी 6 गंटेला उठून मागीर रिजल्ट टायम हांव म्हळ्ळें फूल देवाल होड बघता हांवची संडी केल्या विष्णू सहस्त्रनाम म्हणल्या फूल घरा अगरबत्ती घालून मागीर हांव रिजल्ट पडली वारू हांगा गोवा जांबोली राखून मड्डूर केरळा अराउंड 35 देवस्थानकिंत चर्च केला. पूरा देवस्थानाक गांड लावल्या मागीर बसलो अराउंड 7 o'clock रिफ्रेश करता करता. मागीर एक सीसीएम ट्वीट केला की 12 o'clock रिजल्ट येता. सो भायर वचून 5-7 देवस्थानां वचून घरा येवन बसलो. अराउंड ऑफिसाक वचून पुरो जन मेळ्ळे पुरो जन म्हाका ऑल द बेस्ट मागीर दिव्याक आसा मागीर आख्खा TML टेंशन करचें नाका तूं पास जाता म्हणून. सो विथ ऑल दॅट मोटिवेशन हांव घरा येवन बसलो. अराउंड 10:45 घरा बसलो हांवें आनी बसली एट ड्रॉप. सो 10:59 की फ्रेंडाल मेसेज आयला रिजल्ट्स आयला चेक करी म्हणून. हांव म्हाका आनीक एक गोटस वेल पुटींग मागीर रोल नंबर घालता माय हँड्स आर ट्रेम्बलिंग बिकॉज आय वॉज स्केर्ड बट आय वॉज ऑल्सो व्हेरी एक्सायटेड. मागीर सक्सेसफूल म्हणून पळोवन हांव बरो म्हणटा हांव रडला आसा मग वचून आनी मागीर गोड हग दिवन मागीर till that night I got a lot of calls. So it's a very explain करचे माना it's you have that feeling that you've achieved something. So immemorable feeling. करेक्ट. तुम्ही आता सांगतान वरी ते आमकां फिलिंग पास थ्रू जाता दॅट यू हॅव लिव्ड दॅट डे म्हणून. करेक्ट. आता तुमगेल फॅमिलींत ऑलरेडी अण्णा आनू पुरा सीए ताजी तुमकां कसा हेल्प आशिल्ले इन दीस जर्नी. म्हाका कसं हांव सान आसतना म्हाका एक मिनट आम्मा म्हाका निंगेला तूं होल जलकूल कसं जाता म्हणून. I think हांव अराउंड 4th स्टँडर्ड केशें हांव म्हणलें की हांव सीए जाता म्हणून. अम्मा सरप्रायज जाली बिकॉज मागीर म्हाका सीए कसं म्हणूंक ना.
म्हाका चार्टर्ड अकाउंटन्सी पूण फूल फॉर्म घेतला. सो कशें लागून निमगेलो हांव म्हणलें की हांव सकाळीं उठयतना हांव न्हिद नासता. हांव स्कुलार राखून येतना अरावंड 2 o'clock हांव न्हिद नासलो. म्हाका त्या आय डिडंट हॅव द मॅच्युरिटी टू नो हांव टायर्ड जावन रेस्ट करता असो म्हूण. हांव म्हणचे की हांव CA आसल्यार आय कॅन स्लीप द होल टायम. तशें हांव immaturely हांव CA जाता म्हूण म्हणलें. बट एज द टायम वेंट ऑन हांव खंय फंक्शनार चमकलेरी पूर म्हणटा तो ऑडिटराल पोट म्हूण. सो that time म्हाका थोडें सिरियसनेस येयला. If I become a CA, I'll get the same respect as my dad. So I always wanted to be a CA. So मागीर अन्य CA करतशील अण्णाके अन्य ऑल इंडिया रँकिंग क्लॅट तोवे लॉ आनी CA करतशील. मागीर he decided he just wants to be a CA. So I was pursuing my law in HDM also. And then after the first semester म्हाका doubt येयला. Should I pursue law full time or CA म्हणून. तर हांवें म्हाका गायड केलें. If you do law, these are the opportunities. If you do CA, these are the opportunities. And they explained to me that if I became a CA, I would have more exposure than an ordinary lawyer. So they guided me like that. तुमके कन्फ्युजन म्हण आशिल्लें फेस तूं अण्णाने हेल्प करता तशें मस्त गायडन्स मेळ्ळा म्हणून. ओके. आतां एक CA फायनल म्हणटना रुटीन ಸ್ವಲ್ಪ चेंज जाता. उठोच टाइम जो न्हिदोच टाइम जो. सो तुमगेल फायनल प्रिपरेशन वेळा तुमगेल रुटीन कशें आशिल्लें? हांव सिकासा निमित्त म्हाका आर्टिकलशीप टायमार म्हाका वचचें जायना. आयदर सिकासा इव्हेंट्स नाजाल्यार ऑडिट्स. हांव एक स्टडी लीव मार्चा टायम मार्च फर्स्ट विकाचें अमकलो. तेन्ना अरावंड 12 hours डेली शिकता आशिल्लो. तेन्ना मागीर एक पंत आय थिंक मार्च 15 जाल्यार नोटिफिकेशन येयलें की नोव्हेंबर आशिल्लें एग्जाम सप्टेंबर जाला. सो म्हाका डायलेमा आशिल्लो. हांव आतां दोनी मागीर म्हाका वचचें टायम ना, रिविजना टायम मेळना, कशें करचें हांव म्हूण. तेन्ना हांव अण्णा मागीर दीपिका मॅम म्हाका म्हणली की attempt दी कसन पास की फेल इज सेकंडरी, attempt दिवचें इम्पॉर्टंट म्हूण. सो हांव तेन्ना आय डिड that time it was a very reckless decision, but looking back I think I did for the better. हांव मागीर फोन कंप्लीटली स्विच ऑफ केला. WhatsApp, Insta, everything भायर येवन फोन बंद करून सिम काडून just only Joyston, CA Joyston D'Souza, हांव ताका मागीर मेल ID दिल्ली. If I have any doubts, how to contact करता म्हूण. And looking back, that was a very good decision. तशी classes finish करून around 12 to 16 hours daily वचचें आशिल्लो. ओके. सो तुमी फुल्ली डेडिकेटेड इंटू CA फायनल प्रिपरेशन अशी तुमगेल रुटीन आशिल्लें. आतां CA फायनलान तूं आमकां 6 सब्जेक्ट आसा. तातूंत तुमगेले एक फेवरेट सब्जेक्ट आनी डिफिकल्ट सब्जेक्ट खंयचे आसता? Favorite subject म्हाका AFM म्हूण because आमी CA म्हूण we are always involved in money. So the concept of AFM was very interesting. Difficult my audit. तुमगेल November attempt, May attempt, audit was the most toughest paper. So audit म्हाका बाय करतशीर. मागीर हांव एक पेरिटो एनालिसीस केलें. खंयची टॉपिक्स राखून रिपीटेड येता, चड वेटेज. युजली प्रोफेशनल एथिक्स राखून 20-25 मार्क्स येता. सो हांव तशी करून आय फोकस्ड ऑन द मोस्ट स्कोरिंग aspects of the syllabus. मागीर तशी ऑडिटाक गुड मार्क्स येता. तुमी तशी तुमगेल डिफिकल्ट सब्जेक्टाक एक तुमी एनालिसीस करून एक स्ट्रॅटजी शिकून एग्जामा प्रिपेर केला. ओके. आतां आमगेले CA जर्नीन तूं आमगेल एफर्ट्स कितले मारता जदकी तेजो तूं देवाल दय जोवो आमगेल आम्हाला सपोर्ट जोवो फ्रेंड्स जाले पार्टनर जाला आमी खंय आर्टिकलशीप केला प्रति एक जे आमकां सपोर्ट मस्त इम्पॉर्टंट जाता. सो तुमगेल जर्नीन तूं तुमकां तशी कोणें आशिल्ली की कोणाकेल तुमकां क्रेडिट्स दिवचे आसलेली? पूरा फॅमिली म्हाका फुल सपोर्ट केला. ನಮ್ಮ बाप्पा मागीर ऑफिसार एक अक्का आसा दिव्याक म्हणून. मागीर ऑफिसाचे बट ऑफिस I consider it to be my secondary family. They are my extended family. So other than family, friends, मागीर लागीं माय आसा नंदिनी माय म्हणून. ನಮ್ಮ आमगेल मूलघर कारकला तशें पूरा फेस्टिवल टायमार कारकला वता. तेन्ना लागीं माय म्हाका फोन करून तूं कशें भायर दाखोवन हाडचें नाका, तुका तूं वाजूच मात फोकस करी. पूरा म्हाका खावच्या सकाळी पोळो इडली दनपारां फुल्ल उपकार पूरा करून दिता तशें. सो नंदिनी माय वॉज अ व्हेरी बिग सपोर्ट. ओके. सो आतां आमगेले CA प्रिपरेशन करतना फिनान्शियल रिपोर्टिंग जोवो टॅक्स जोवो ऑडिट जोवो ह्या पुरा आमी शिकूंक आमकां ऑप्शन ना. त्या न्हय अशी दुसरी खंयचे सॉफ्ट स्किल जो लायफ लेसन मेळल कसं तुमकां CA जर्नीतून मेळल की? when you are in stress तूं कशी रियाक्ट जावका म्हूण. आमकां होल सिलेबस आसा. 1.5 days तुका वाजूचें जायना. सो म्हाका ते कोर्स म्हाका कशी रिवायज करका तशी आतां ऑफिसार ड्यू डेट्स आसतना
और लास्ट में स्ट्रेस करना है फोकस ऑन कसन इम्पॉर्टंट असं त्या मात करचे सो कोर्स म्हाका तेच हेल्प केलो ओके सो ह्या पुरा कोर सब्जेक्ट्स ने अशी एक प्रायोरिटायझेशन म्हळ्यार तुमच्या कोर्सा थ्रू मेळ्ळा म्हण तुम्ही सांगतात वय. ओके हांव तुमगेले इंट्रो सांगताना जो आतां आमी डिस्कस करताना वरी तुम्ही एक सिकासा ಬಗ್ಗೆ मेन्शन केलेलं तुमगेले अंडर असताना आमगेल ब्रांचाक एक बेस्ट ब्रांच अवॉर्ड मेळ्ळेलो सो ताची जर्नी कशी आशिल्ली त्या एक्सपिरियन्स आमगेलो शेअर एक्सपिरियन्स म्हणल्यार हांव युजली टू सीए स्टुडंट्स पळयलेली आमगेला सॉफ्ट स्किल्स ना मागीर कॉर्पोरेट सांगते MBAs are placed on a higher level than CA. Amge technical knowledge as we are not placed on a higher level because amge communication skills are not up to the mark. So articleship join kelka lectureship how do I communication skill कशी चेअर करचे म्हणून तर नाव तुमगेल कॉन्फिडन्स आयलो विवेकम तुमक पळयला जॉर्जटन पळयला I wanted to be like you and Georgetown. So तशें हांवें सिकासा जॉइन केला इट हेल्प मी नेटवर्क केला स्टुडंट्स आला गुर्त जाला सो तशी सिकासा म्हणजे म्हाका ओपन केला आय न्यू हाऊ टू कम्युनिकेट सोशलायज कशें करता नेटवर्क कशें करता एंड आय थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वॉज मीटिंग पीपल लायक यू येस डेफिनेटली एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट म्हण जाला तशी तुम्ही आणि मुखारचे सीए स्टुडंट्साक वरी ह्या एक एडवायस म्हण दिताची ती कसले वजहचे अपार्ट फ्रॉम दॅट वरी एक सॉफ्ट स्किल म्हळ्यार डेव्हलप करायची म्हण वय. ओके कळलं सो आतां ताणें अशी आमगेले मुखारचे सीए एस्पिरंट्स फ्युचर सीए सांग तुमगेले एक एडवायस म्हळ्यार कसं म्हणून सांगता कसं मागीर CA कोर्स म्हणल्यार आमी 6 म्हयने बसून वाचताली सो आमी युजली ऑनलायन यूट्यूब विडियोजवरची मोटिवेशन पळयतात बट यूट्यूबार मेळची मोटिवेशन इज व्हेरी टेम्पररी तुक चड मागीर 2 दीस येता सो मोटिवेशन इनबिल्ट आसता यू हॅव टू थिंक ऑफ अ पॉझिटिव्ह थिंग हांव आतां वज्जितान म्हाका राती बयरी वज्जिताना हांव एक मात ಲೆಕ್ಟೇಶ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜಲ್ ಕೂಡ್ಲ ಆ ನಮ್ಮಲ ತೊಂದ ಕಸನ್ ಖುಷಿ ಅಸ್ತಾ mun हांव तो ಲೆಕ್ತಾನ म्हाका डोळे दाखोवन उड्डे तशी सो यू हॅव टू क्लिंग टू अ पॉवरफुल फॅक्टर पॉझिटिव्ह एनर्जी मागीर यू हॅव टू बिलीव इन युअर सेल्फ इफ यू पास फाउंडेशन इज जस्ट अ मॅटर ऑफ टाइम टिल यू बिकम अ सी करेक्ट एक स्ट्रॉंग वाई म्हण असलरी होय इट इज डुएबल म्हण तुम्ही सांगतात येस करेक्ट आणि त्या नाही अशी एक क्विक क्यू दिस ऑर दॅट सेशन करूया येस सो तुमका ऑडिट ऑर डीटी डीटी ओके सो थिअरी ऑर प्रॅक्टिकल प्रॅक्टिकल ओके लेट नाईट स्टडी ऑर अर्ली मॉर्निंग स्टडी लेट नाईट म्हणजे तुक डिस्टर्बन्स ना सकाळ असरी व्हेकल्स हॉर्न करतात त्या लेट नाईट इट्स क्वायट यू आर जस्ट विथ युअर थॉट्स तुगेल थॉट्स आणि तुक वज्जेच्या चेअर लायक जाता सो लेट नाईट ओके आणि बिग फोर आर्टिकलशिप और मिड साइज फर्म मिड साइज ओके तुका पूरा फील्डचा एक्सपोजर मेळटा मेगेल अन्न बिग फोर केला ही हॅज स्पेशलायज्ड नॉलेज इन ऑडिट हांव एक हंग करून म्हाका ऑडिट अंते नॉलेज आसा टॅक्स अंते नॉलेज आसा लिटिगेशन सो मिड साइज फॉर्म सीए शशिधर पै आज ही तुम्ही हंग स्टुडियो येऊन इंटरव्यू दिलेला मस्त धन्यवाद विश्व कोंकणी केंद्राक CA स्वाती पै CA नंदगोपाल शेणे सराक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलेला थँक्यू विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व वीक्षकांक मिगेल धन्यवाद आमगेल ह्या आयचे व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करून आमगेल विश्व कोंकणी केंद्राचे चॅनलाक सबस्क्राईब करायची म्हण विनंती करताची आयची कार्यक्रमाक धन्यवाद